Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. भाग्यवंत जुआमाचे पयले चिटीवेले वाचो. प्रितीच्यानो, देव प्रमाणीक म्हूण तुमी जाणूत, तर हेंय खरें म्हूण समजात की जांचे जिवीत प्रमाणीक तीं सगळीं ताचे थावन जल्मल्यांत. पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाचीं भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताचीं भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांचतावन आमी देवाचीं भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातोल्यांव तें आजून पर्यंत उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातोलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातोल्या, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्या हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेल शुद्ध, तशी ताचेर अभरवासो दवरून आसात तीं सगळीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात. जो कोण पातो करता तो समूर्तीक पाठ करता, कित्याक पातोक म्हळ्यार समूर्तीक पाठ करप. तर आमचीं पातकां काडून उडोवंक तो आयलो आनी ताका कसलेंच पातोक ना म्हूण तुमी जाणोत. ताचे सवें रावता तो मनीस पातोक करिना, पूण पातोक करता ताणें ताका पळोवंक ना आनी वळखूंकूय ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब शेकान शेख प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रोचून गांव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावळ्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब शेकान शेख प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेख प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे पृथ्वे घोणघोणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब शेकान शेख प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. किन्नऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुतुर्यो शिंगा वाजोवन सर्वेस्परा रायाची ठणठणीत वाखाणी कोर. जबाब शेकान शेख प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. सोब्द मुनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. आपणान मानून घेतलोल्या सोमेस्तांक देवाचीं भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. जुआमा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दुसऱ्या दिसा जुआमान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हणलें, पळयात, हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. हाचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हणलां.
म्हजे उपरांत कोण एकलो येता, पूण म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हजेवून व्हड. हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण ताची वळख इस्रायलाक दिवंक हांव उदकान स्नान दीत आयलां. आनी जुवांवान अशी गोवाय दिली. पारव्याच्या रुपान स्वर्गांतावन आत्मो देंवलो आनी ताचेर थारलो. तो हांवें देखलो. हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण जाणें म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडला ताणें म्हाका म्हळें, जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी थारलोलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. हें हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गोवाय दितां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ हो देवाचो पूत म्हूण हांव गोवाय दितां. जुवांव अवेसवर 1 वळ 30 आनी 4. नियाळाक आदार. देव मनशाक आपले येवजणेन रचता. जिवीत आनी मरण आमच्या हातांत आसना. आमच्या जिवितांत जें कितें दर दिसाक आनी एक घडयेक घडटा तें आमी एक आव्हान कशें मांडून घेवचें पडटा. जायते फावट मारेकार दुयेंसान आमी खाला पडटा. गंभीर परिस्थितीक आमी सांपडटा. निराशेपण आमच्या जिवितांत येता. असल्या वेळार आमी देवाक ओदींक लागीं सरता. मागणें आनी नोवेनां करता. आनी एक दीस देव आमच्या मागण्यांक जबाब दिता. आमकां जिवितांत सुफळाय आनी पेकोवणी मेळटा. असल्या वेळार आमी देवाक विसरता. देवाक दिनवासूंक आमी फाटीं उरता. जेजू गोवाय दिवंक आमकां लज दिसता. आयज शुभ वर्तमानान भाग्यवंत जुआंव बातिस्त हो देवाचो मेंढरो म्हूण आड्डून जेजूची वळख परजेक करून दिता. ताणें लोकांक उदकान स्नान दिलें, पूण जेजू पवित्र आत्म्यान आमकां स्नान दितलो आनी आमकां बळवंत करतलो म्हूण खात्री दिता. पयल्या वाचपान आमकां तोच संदेश मेळटा. देव सगळेच वाटेन बरो जाल्यार आमी ताका मानता तसलें जिवीत जियोंक जाय. पातक करिनासतना जियोंक जाय. कित्याक आमी क्रिस्तांत हांव जल्मल्यांत. प्रितीवंत बापा, तुज्या पुता जेजूचेर भरवंसो दवरून फुडलें जिवीत ताचीच खुशे प्रमाणें जियोंक आमकां जेजूच्या मोगान भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Kuru.